हांव सद्या रेडीघाट वाळपे रस्त्यार आसा आनी हो रस्तो आहा तो मेन आसा आनी ह्या रस्त्यार जायती गाडयो येत आसता। आयताच 15 मिनटां पयलीं हांगासर जी रिक्षा आसा ती रिक्षाचो सेल्फ एक्सिडेंट जाल्लो आहा। ही रिक्षा आहा तेणी पयलीं जो सायल्याचें झाड आहा ते सायल्याक पयलीं मारलें आनी थंयच्यान तेणी येवन हांगासर आमी दिसता सायडीक सकयल गाडी गेलेली आसा। हेतूर 2 जाण आसलेले, तांकां दोगांक मार लागला पूण ते आतां तांकां 108 हॉस्पिटलान व्हेलेले आसा। तो कोण आसा ते अजुनूय तेजी म्हायती खबर ना, अजून पोलीस बी हांगासर स्पॉटार अजूनय पावलेले ना। ह्यो एक्सिडेंट जातानाच हांगासर जे झाड आसा ते हाल्लेले आहा आनी तेजी पानां बी सगळी पडलेली आहा। ह्यो येजो व्हडलो एक्सिडेंट आसा तरी सुद्दां सुदैवान तेजे जिवीत हानी जावं ना। ह्यो रस्तो नवीनच आसा, हॉटमिक्स आतांच जालेले आसा, ताका लागून ह्या सायडीन जायते एक्सिडेंट जायत आसता, पयलीं बी जाताले। ताका लागून जे गाडी चलयता तेंच्यांनी बी सावधगिरी बाळगपाची गरज आसा। ह्या एक्सिडेंटा खातीर आतां पळोवपाक आमी पळयता की कितलेशे लोक हांगासर रावलेले आसा आनी ह्या एक्सिडेंट जातानाच आतां आनी एक्सिडेंट जालो ते स्कुटरीन दोन स्कुटरी आसलेली आनी ते दुसरो एकटो पळोवपाक म्हणून रावलेलो, तेणे गाडी हाडली आनी मारली। ताका बी म्हणजे ह्या एक्सिडेंट जातानाच आनी एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा। सुदैवान जिवीत हानी जावं ना पूण तेज्या बी स्कुटरीक मार बसलेलो आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।